नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात माशेलांतल्या अनिकेत कानोळकाराक म्हार्दोळ पुलिशेन केली अटक. अनिकेत मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी. मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटकेत. प्रियोळात बॅकडेटेड राजीनाम्याची चर्चा काँग्रेसीच्या कवठणकारान करून दिलो ताच्या आदल्या स्टेटमेंटाचो परतून उगडास. राज्यात वाडपाक लागल्यात फसवणुकीची प्रकरणां. लोकांनी रावचे सादूर मुख्यमंत्र्यांचो गोंयकारांक उलो. महाराष्ट्रात परतून येतले महायुतीचेच सरकार मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो विश्वास. मायकल लोबोचे नवे राजकारण्याचे शिनाल. कळंगूटच्या लोकांनी परवानगी दिली जाल्यार मांद्रेंतल्यान लढटलो फुडली विधानसभा वेंचणूक म्हणटा मायकल लोबो. सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशनाची तयारी लागी पुराय. भाविकांक खातीर खासा बस सेवा. वेगवेगळ्या कार्यावळींचे केला आयोजन. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती. आणि गोंयांत चलपी एस्कॉर्ट वेबसायटी बंद करात ना जाल्यार बायलांक घेवन देवतली रस्त्यार. काँग्रेसीची सरचिटणीस मनीषा उसगांवकारांची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात माशेलांतले अनिकेत कानोळकाराक म्हार्दोळ पुलिशेन अटक केल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचें कळटा. कोर्टान अनिकेताक 13 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंगळारा अटक केल्ल्या अनिकेताचे दीपश्री सावंत गांवस हिचे कडेन कनेक्शन आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता. तशेंच अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडे हांचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचे कळटा. अनिकेताचे अटके विशीं गोमंतक टीव्हीन मंत्री गोविंद गावडेची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो. मात गोविंदान उलोवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो. फोंड्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण सबंद गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी हेजे लोण सद्या चडशे फोंड्यात आसा. आनी ह्या संदर्भांत काल म्हाड्डोळ पुलिसांनी जो दिपाश्री गांव हिच्या स्टेटमेंटा खाली अनिकेत कांदोळकर हाका अटक केल्ली आनी आज ताका हांगा रिमांडा खातीर हाडलेलो आसलो फोंडा न्यायालयान. तेन्ना ताका फोंडा न्यायालयान ताका 13 दिसाचो जेसी न्यायालयीन कोठडी मारलेली आसा. कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे सद्याक जोड धरूंक लागला आनी हांगा खुबशी आनीय प्रकरणां नोंद जावपाची शक्यताय अशी वर्तवली जाता. दुसरें म्हळ्यार हो जो हांगा कॅश फॉर जॉब प्रकरणां अटक केलो अनिकेत कांदोळकर हो आमचो मंत्री गोविंद गावडे ह्याच्या ऑफिसान हेजी खूब पयलीं कामां आशिल्लो अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे घोटाळे उक्ताडार येत असतात. त्यांना फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी तसेच व्यावसायिकांनी सादूर रावचे असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक मारला. मजगतीं महाराष्ट्रात परतून महायुतीचेच सरकार असोय विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. गोंयांत सध्या विंगड घोटाळे उक्ताडार येत असतात. नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन फटवणूक, मनीस तस्करी सारकिल्ल्या गंभीर गुन्यांक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाला. राज्यात बिगर गोंयकारांचे स्थलांतरण वाडपाक लागला. त्यांना फटवणूक करप्यांपासून लोकांनी तसेच व्यावसायिकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केला. टोपी घालपाचो एक ट्रेंड सुरू जाल्लो आहा. समीर आनी तेचे असोसिएशन सातत्य देता. एक केस जाल्या म्हणून डायरेक्टली येवप आनी तांकां धरून व्हरप. बट ताका ट्रॅप कर म्हणजे तांकां क्रॅक करपाचो सरकारान जायते फावटी म्हणजे प्रयत्न केला. सरकार सहकार्य करीत आसा. हाज्या फुडेंच आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे इन्सिडंट्स आज गोंयांत घडपाक लागला. गोंय जसजशें मायग्रन्सी वाडपाक लागल्या तशा पद्दतीन अशे इन्सिडंट चड वाडूंक लागल्या. काल आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ह्युमन ट्राफिकिंगची केस क्रॅक केली आनी पयले फावटी गोंयांतल्या एका चलयेक फॉरेनाक नोकरी दिता म्हणून तांच्यांनी धरून व्हेल्ले आनी मस्कतच्यान त्या चलयेक आमी सोडून हाडली. आनी 2 जाण जे आमी दलाल म्हणपाक काय हरकत ना की जे बिझनेस हो करताले ह्युमन ट्राफिकिंगचो ताका अरेस्ट केले. हांवें सांगण्या फाटल्याचो उद्देश इतको आहा ज्वेलरी बिझनेसांनी सेम आसा अशाच पद्दतीचे हे रॅकेट आसा
जे रॅकेट थंयसरल्या कर्नाटक तामिळनाडू वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान पुलिसांक घेवन येता. ह्या ज्वेलरींतल्यान हांवें गोल्ड हाडून विकलां आनी तांच्यांनी ते परत दिवचे हें सांगपी आसा. ते आमी अलर्ट आसप, लोकांनी अलर्ट आसप, सगळ्या बिझनेसमॅनांनी अलर्ट आसप हें आयज गरजेचें आसा. कारण डे बाय डे अशा पद्दतीचे बिझनेस आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सातत्यान ट्रॅक करता. ते आमी जर सतर्क रावले, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणत, लोक म्हणत, ह्या सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन जर रावले जाल्यारूच आमी अशा पद्दतीचे रॅकेट्स क्रॅक डावन करपाक शकतले. वेगवेगळी रॅकेट आसा, म्हणजे जशें आतां ते जॉब रॅकेट एक आयलां त्याच पद्दतीन हे ह्युमन ट्रॅफिकींग रॅकेट आसा, गोल्ड रॅकेट आसा, ही वेगवेगळी रॅकेटां. बट त्याच्या खातीर लोक सतर्क आसपाक जाय, लोक अवेर आसपाक जाय आनी लोकांनी अशा पद्दतीच्या कसल्याच रॅकेटांक भुलचे न्ही अशें म्हाका दिसता. लोकांनी मोदी सरकारान केल्ली उदरगत अणभवल्या म्हणटकीच महाराष्ट्रात परतून महायुतीचेच सरकार येतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. महाराष्ट्रात प्रचार केले उपरांत थंयच्या लोकांचो तेंको पळोवन महायुतीचेच सरकार स्थापन जातले हे स्पष्ट दिसून येता अशें मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे. पुराय महाराष्ट्रभर भोंवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. ग्राउंड रियलिटी, कार्यकर्ते, लोक आनी प्रचार सभा ह्या सगळ्यांतर गेल्या उपरांत एक निश्चित सांगपाक शकता, येता तें सरकार महाराष्ट्रात महायुतीचें सरकार आसतलें. कारण लोकांनी डेव्हलपमेंट पळयला, लोकांचो विश्वास हो मोदीजीचेर, एनडीएचेर, महायुतीचेर आसा. कारण जे सांगता ते करता आनी फाटल्या 2-2.5 वर्सां आमी म्हणटा तशें जे प्रॉमिसीस केल्ले ते फुलफील केल्ले अशें सरकार आसा. कितल्याय पद्दतीन जरी विरोधकांनी वेगवेगळे आव हाडले जाल्यार सुद्दां महायुतीचें सरकार 100% येतलें हें हांव 100% सांगपाक शकता. कितके विशय तुका सीट पर्टिक्युलरली सांगना, बट मेजॉरिटीन सीट येतले हें नक्की. रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मेरेन आसतले. हो सुवाळो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो आसतलो. ह्या सुवाळ्याची 98% तयारी पुराय जाल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. तशेंच एक्सपोजिशन सुवाळ्या निमतान खासा कार्यावळींचें आयोजन केलां. भाविकांक यो वच करपा खातीर पणजेच्यान फोंड्यां, मडगांव आनी गोंयच्या मुखेल शारांनी कदंबा बशींची सोय केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. आम्ही जो इंटरनॅशनल एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफ प्रोग्राम 21 ऑफ नोव्हेंबर 5 जानेवारी फॉर 45 डेज ऑर्गनायज करता. खास करून फाटले 3 महिने कंटिन्युअसली आमची एक्सपोजिशन कमिटी हांगासर आसा. ते दोन्ही मिनिस्टर्स आसतले, MLA, सरपंच, मेयर, फादर्स आनी अपॉइंटेड आनी विशेष करून taken the initiative of Sandeep Jekis आणि सगळ्यांनी मिळून कंटिन्युअसली 3 महिने जे काम ऍक्च्युअली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात खास करून जे केलं अप्रिशिएट करता. ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वर्क have completed. 27th of December we are having separately light and music show in the campus of Basilica. Sea Cathedral. We are having a special, that is also the specialty this time. This time we are using the buggies and a pollution free at the buggies so use आम्ही केला असा. स्पेशली पिलग्रिम विलेज क्रिएट केले आसा आणि ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज आम्ही अवेलेबल केल्या. फ्रॉम पेंजीम, कोटा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स the timetable declared करताले. Many of you had doubts, but I'm sure after having gone around, you all are convinced that we have been able to achieve whatever we said. Here and there may be small issues that will be attended to within the next 24 hours. But I'm confident that everything will go well, everything will go smoothly. एस्कॉट वेबसायटीवरवीं गोंयचें नांव बदनाम जायत चल्लां हें आसून लेगीत भाजपा सरकार कित्याक ओगी आसा असो प्रश्न काँग्रेसीची सरचिटणीस मनीषा उसगांवकार हिणें उपरासला. गोंयांत चलपी एस्कॉट वेबसायटी बंद करच्यो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. एस्कॉट वेबसायट बंद करूंक ना जाल्यार बायलांक घेवन रस्त्यार देंवतली अशी शिटकावणी लेगीत काँग्रेसीन दिल्या. जी गोंयची इकॉनॉमी जी डिपेंड आशिल्ली ती फक्त मायनिंगेचेर आनी टुरिजमाचेर. हे बीजेपी सरकारान मायनिंग काब्बार करून उडयली. आमी मायनिंग बेल्टाच्यान उजगांव, धारबांदोडे, सांगे, सावड्डे सगळे लोक आज उपाशी पडपाचे परिस्थितीचेर आयल्या. ही मायनिंग बंद जाल्ल्या आनी आतां दुसरें म्हणल्यार टुरिजमाचेर घात करतात. मेन टुरिजम, आज आमी टुरिजम वाडोवपाक जाय आशिल्लो. आयज गोंयचें नांव आमचें टुरिजमाचें नंबर 1 जावपाक जाय आशिल्लें. ते सोडून आज तुम्ही पळयलां आसतलें
की एस्कॉट वेबसाइट्स आज गोयचे नाव घाण जाता आणि आमचं सरकार ओगी आसा. आमचो लीडर ऑफ ओपोजिशन युरी बाबान आवाज केल्ल्याक पोलीस जागे जाल्या. हरशी पोलीस सगळ्या कामाक धांवून येतात, रोकडेच ते सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक फुडें सरतात. पूण जेन्ना अश्यो गजाली आसता पोलीस खंय आसता? ह्यो वेबसायटी ह्यो संकेतस्थळां तांकां कित्याक मेळना? गोंयचे आज तुमी पळयलां आसतलें की पयलीं कशी बायणाचे लोक गोंयान खंय वतकीर खंयच्यान रे बायणां म्हणपाक भिताले, तशें फाल्यां येता कदाचित आमी गोंयचे जर लोक भायर गेले आमकां गोंयकार म्हणपाक लाग दिसतली. आज तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी दांडियाक गेल्ली कलंगूट सायडीन दांडियाक आमची भुरगीं रातची भायर सरपाक आतां भिवपाक लागल्या. मागीर सरकार कितें करता? टुरिझम मिनिस्टर कितें करता? सीएम कितें करतात? आज आमी बायलांक आज रातची वचपाक भंय दिसता. आमच्या गोंयान जे गोंयान लोक येताले सुरक्षीत म्हणून रावपाक किंवा टुरिझमा खातीर येताले, जी ग्रीनरी पळोवपाक येताले, जे आमचे कल्चर पळोवपाक येताले, ते लोक आज गोंयच्या ह्या वेबसायटी खातीर बदनामीचे खातीर भुरग्यांक धाडपाक बितले गोंयान. आनी आमकां सुद्दां गोंयच्या बायलांक रातची भायर सरपाक भंय दिसतलो. पयर पळयला आसतलें दांडियाक भायर सरतना कोणें तरी विचारलें येता का म्हणून. ही परिस्थिती आज गोंयकाराच्या बायलांची. म्हणजे सरकार बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा आनी बायलां खातीर आमचे सुरक्षे खातीर गोंयचे सरकार कितें करतात? ह्यो वेबसायटी आसा त्यो तुमी बंद करात, ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतलीं. आणि जेन्ना काँग्रेस पार्टीच्या लीडर ऑफ ओपोजिशनान आवाज करतकीर पुलिसांनी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केली. पण तरी अजून वेबसायटी चालू आसात. ह्यो बेगीन बंद करात, नाजाल्यार आमी बायलो रस्त्यार येतले. कित्याक तुमी जे पळय दाखयतात तुमचे रूप दाखोवपाचें एक आनी करपाचें एक. तुमी जे पळय दाखयतात स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर गोवा, बायलां खातीर हे, आज गोंयान बायलो सुरक्षीत ना. दर एकल्याची विचारसरणी ही वेगळी असता, त्यांना मतभेद हे नकळतपणान जातात. ह्या बाबतीत आपली कोणाच कडेन सर्तूय चलिल्ली ना. पण तात्विक मतभेद आसात हे हांव मान्य करता, अशें सभापती रमेश तवडकार सांगतात. अशा मनशांच्या सावळेक सुद्दां रावपाची म्हजी इच्छा नाशिल्ल्याचे स्पष्ट मत सभापती रमेश तवडकारान मांडले. मडगांवां बिरसा मुंडा कार्यावळी उपरांत गोविंद गावडे आनी सभापतींच्या मतभेदाविशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक तवडकारान जाप दिली. कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. सगळ्या समाजा भितर सगळ्या भितर एक आमकां समज बायल आनी भावा भितर केस्तें आसता. हांगा भाव आनी भावा भितर केस्तें आसता, गांवा भितर केस्तें आसता, खंयच्या पार्टीच्या एकामेका भितर आसता. मनीस म्हणलो की जाल्यार प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी आसता. त्यामुळे तांची विचारसरणी ताजी वेगळी, म्हजी विचारसरणी वेगळी. त्यामुळे ते कॉम्पिटिशनाचो हांगा कशें ते आपल्या भशेन काम करता, आपल्या भशेन स्टेटमेंट दिता करून. रमेश बाब, गोविंद गावडे आणि रमेश तवडकार भितर कॉम्पिटिशन विशय ना. हांगा तात्वीक मतभेद आसा. ते हाजे पयलींच हांव अनेकाचे खंयच्या प्रेसाच्या माध्यमांत सांगला आसा, कांय लोकांचे तात्वीक गजाली म्हाजे पटना आसत. तर त्या फरकात घे हांवें फरकात घेतल्या 2012 घेतला. 12 सामून तांच्या संगतीक ना नादाक ना काय. म्हणजे म्हाका हांवें जें म्हणलें आसा की हांवें 2017 ते 22 पर्यंत कालखंड पळयलो. ज्या कालखंडा भितर अशा लोकांचो पावर मेळटकीर दिसाचेर अटॅक करपाक, दिसा ह्युमिलेशन करपाक हो प्रकार पळयलो. म्हणजे तो कालखंड हांवें सोंसलो. आज हांव परत एकदां आमदार जालो, हांव सभापती पावलो आसा. आज हांवें तांचें ह्युमिलेशन हांव कित्याक सांगलें. पूण त्या हांवें आनीक ताजें म्हणलां कांय लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाची म्हजी तयारी ना. पणजेच्या केरा इमारतीत बेकायदेशीररित्या सुरू आशिल्ले दुकान महानगरपालिकेन सील केले. एप्पल कंपनीच्या नावान बेकायदेशीररित्या मोबाईल दुरुस्त करपाचे काम ह्या दुकानात चलताले. खंय एप्पल कंपनीच्या अधिकृत व्यावसायिकान हे विशीं कागाळ केले उपरांत महानगरपालिकेन ही कारवाय केली, अशी माहिती गोवा कॅनचो कन्व्हेनर मार्टीन हांणी दिली. म्हापसा, कळंगूट, मडगांव आणि पणजे शारांनी अशा तरेची बेकायदेशीर दुकानां आसात. देखून गोवा कॅन हे विशीं जागृताय मोहीम सुरू करतले, अशें मार्टीन हांणी सांगलां. CCP has sealed one shop here in Panjim city, which was masquerading as a official authorized center for repairing Apple products. Now, why this decision of CCP is important? See, today there are many cases all over Goa which Goa Can has come to know, and even in this case we were monitoring for a long time now. The trade licenses of these shops, which are supposed to be given by Panchayat and municipality. Now what the modus operandi is that a person establishes a business, puts a board,
then puts the logo of the company and start canvassing the business. So the consumers never go to find out whether this shop has got, first of all, a trade license, dealers also. More and more fake items are coming in the state of Goa, and it is also getting into the area of services. So what is happening, when I see the logo of a particular company, I go there and expect that I will get service of that company. Now whether that company is authorized that person to operate or not, whether that shop is having the genuine spare parts or not, this becomes the question. And from Goa, that government should take cognizance of these episodes that are happening in different parts of Goa. We have already identified cases in Madgaon, which is the commercial capital of Goa, of shops which are not having trade licenses, but they are offering all sorts of services, like I will repair your washing machine, I will repair your sound system, etc., etc. And the person gets fed up. So today we want to also announce that we are going to run a 60-day campaign, whole of December and January, where our volunteers will start visiting these places. We have got definite information, but we will visit, we will highlight these places, and we want the government to act. मंत्री गोविंद गावडेच्या आतल्या स्टाफाक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक जाल्ल्यान काँग्रेसीच्या एका वक्तव्याची नव्यान चर्चा सुरू जाल्या. काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान हे वक्तव्य केल्ले. अटक जाल्लो मंत्री गावडेचो आदलो स्टाफ आणि कौठणकरान केल्ले वक्तव्याची नेमकी लिंक कितें चर्चा चल्ल्या पळय हो स्पेशल रिपोर्ट. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन सोमारा राती माशेलांतल्या अनिकेत कांदोळकाराक अटक केली. अनिकेत कांदोळकार हो विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ. अनिकेताचे अटकेन गोंयभर आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू जाल्यो. सगळ्यात चड चर्चा सुरू आसा ती खुद्द प्रियोळान. ह्याच अनिकेताचो खंय बॅकडेटेड राजिनामो घेतिल्लो हो प्रियोळात चर्चेत आशिल्लो मुद्दो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान 13 नोव्हेंबराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काडिल्लो. सद्याक गोंयान जे कितें चल्लां ते पळयत जाल्यार लोकांचेर गोविंदा गोविंदा म्हणपाची पाळी आयल्या म्हणून सुनील कौठणकार परतून उलयलो. कॅबिनेट मिनिस्टर ताचे फोटो आहा तुमचे सगळे हाजेर, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे मेंबर म्हणून. तो आमचा आमचे मेंबर एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून, और कितें रिजायन जालें वॉटेवर. आतां 4-5 लाख तुमी जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता, तातूंत ते मेंबर आसा काय ना, हाजेर क्लॅरिटी दिया. आनी तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता. आनी कोण कुर्तोरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा. आनी कानार पडला मिनिस्टराचो एक पर्सनल स्टाफ आसा, ताजे खंय बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला, ताजें नांव आहा भितर. ही आज परिस्थिती निर्माण जाल्या. आमी फाटल्या विकान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली 13 तारखेक, त्या दिसा सांगलेलें की हे जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत चल्ला, आनी हे कॅश फॉर जॉब स्कॅमान जे कितलेशेच बीजेपीचे पदाधिकारी सांपडल्या, त्याच बरोबर हे कॅश फॉर जॉब जे स्कॅम आसा ते मंत्र्यांच्या आणि राजकीय जे रुलींग पार्टीचे लिडर्स आसा हाजे आशिर्वादा शिवाय हे जावंच शकना म्हणून. त्याच दिसा हांवें आनी एक गजाल सांगलेली की एका मिनिस्टराचो PA और ताजो पर्सनल स्टाफ हे स्कॅमान इनवॉल्ड आसा, आनी परत जे बीजेपीन प्रयत्न चलयला की आपले हात धुवन घेवपाचे हे सगळे प्रकरणांच्यान, ताजे फाटभुंयेचेर ते स्टाफाचो बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून. तुमी चॅक करा. 13 तारखेक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली हे म्हयन्याच्या. त्या दिसा हांवें त्याच दिसा सांगलेलें एक मिनिस्टरचे स्टाफाचें नांव येता आनी ताजें बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतलां म्हणून. आनी आज ते स्टाफ जो आसा अनिकेत कांदोळकार म्हणून, ते मंत्र्याच्या स्टाफाक अरेस्ट केला पुलिसांनी. जाल्यार आज ही जी परिस्थिती आमी पळयता की क्लोज मिनिस्टरां आसलेले लोक, मागीर रुलींग पार्टीचे पॉलिटिशियन्स, कितलेशेच तांचे पदाधिकारी, तांचे युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे सगळे लोक जे गुंतल्या, ही सगळी परिस्थिती पळयतकूच लोकांक गोंयच्या फक्त गोविंदा गोविंदा म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. कित्याक फक्त देवाचे भरोसाचेर सोडपाचें. कित्याक आज परिस्थिती जी सरकाराचें कांयच नियंत्रण ना, आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय ताजें कितें जातलें हाजी परिस्थिती पयलींच दिसल्या. कित्याक पुलिसांनी पयलींच आमी पळयलां की सगळ्या पॉलिटिशियनांक क्लीन चीट भितर दिवन मोकळी गेल्या, चार्जशीट जावचे पयलीं, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावचे पयलीं. ताजोय आमी निशेध केल्लो. आनी काल आमी म्हजी जी पुलिसांची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच आज पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री पुलिसांक क्लीन चीट दिता. जाल्यार तूं म्हजी फाट खाजय, हांव तुजी फाट खाजयता, अशी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या. पुलीस सरकाराचे राजकीय नेत्यांक क्लीन चीट दिता, मुख्यमंत्री जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेड आहा तो पुलिसांक क्लीन चीट दिता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
कळंगूटच्या म्हज्या लोकांनी परवानगी दिली जाल्यार आपूण फुडली विधानसभा वेंचणूक मांद्रेंतल्यान लढटलो अशें म्हणीत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नव्या राजकीय वादाक तोंड फोडलें. दुसरे वटेन मायकल सांगता आपूण ना जाल्यार दुसरो उमेदवार कोण आसपाक शकता हाचोय सोच सुरू आसा. मांद्रेंत सद्याक भाजपाचो आमदार नाशिल्ल्यान थंय वेगळ्या राजकारणाक वाव आसा. तशेंच साळगांव, शिवोले आनी कळंगूट मतदारसंघाक जोडून आशिल्ल्या मांद्रेचेरूय आपलो भर आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. Too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचें. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडींग उरलेलें आहा. ते चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. पीपल ऑफ मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वील डिसायड हू वील बी द नेक्स्ट MLA. आमी कितले उलयले, हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटात. आमी कितले सांगले आनी केले म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. ती ती रिवर येयल्या भितर आरांबोल, केरीसून भितर गेल्या. तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा. ताजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. Lot of water will flow, lot of tides will come, low tides will go, high tide will come. So people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो, तो आमदार जातलो. सर, तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन, हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट? ते डिसायड करतले आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. ते म्हणत मायकल तूं आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. मडगांव एसटी पिडीए नुस्तें मार्केटाची सामकी चवथिकाय जाल्या. सिवरेजीचे चेंबर्स व्हांवपाक लागल्यात, फोरश्यो फुटल्यात. ताका लागून मार्केटांत येवपी गिरायकांक तशेंच विक्रेत्यांक हाचो धोको निर्माण जाला. मार्केटांत सगळ्याक हळशीक पातळिल्ल्यान हाचो लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जातलो तेन्ना पालिकेन तशेंच एसटी पिडीएन ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी थळावेली केल्या. As you can see here, a lot of dirtiness everywhere all around the market. You can see that there is a lot of dirtiness everywhere. There is a lot of water flowing, sewage, which is very unhygienic. You can see how can a senior citizen walk on this path when he comes for shopping or something like that, or to buy his basic groceries or fish, which is essential item for all our wants. When I myself come here to buy, I have to go through water, wade through the water, and it is stinking. Plus, it is a lot of garbage is around. Everywhere I can see that there is garbage. There is no proper parking. The vehicles are parked haphazardly because there is no law and order, in the sense that there is no somebody who is going to tell Baba you park like this or park like that, or there is no order of parking. You can see cars are also parked, the bikes are also parked the way. Then 2 cars are passing. There is a lot of communication problem here while traveling also. Plus the garbage everywhere you see this garbage. Now you can see this is sewage. Sewage. How can whenever I come here, I step into this sewage. So it is unhygienic. So I request the government authorities to clean this place. पूण तुमकां धंदो हातूनच बसून असल्या हातून बसून करचो पडटा. धंदो तुमकां हातूनच बसून करचो पडटा. पूण आनी लोक बीन तुमकां हें करना म्हणना कशें करता. पहिले आम्ही मार्केट रेनोवेट केले की विषय करून आणि दुबाय मार्केट टायप तुमचा केले विजयान आणि दुबाय टायप करत सान आता परिस्थिती कशी जाल्यार रेट जी पळय आहा नुस्त्याची ती दुबाय टायप जाल्ली आहा. आनी जे पळय कंडिशन जे पळय आहा न्ही ते सामकी स्क्रॅप कंडिशन जाल्ली आहा. वतवती निसर, वतवती उदक, वतवती जलाची उदक. नुस्तेकार वयर बसतात आनी जलाची उदक सगळी सकत सकता लोक निसरतात आनी कंडिशन सामकी व्हेरी होपलेस आहा. आमी कंप्लेन केली कलेक्टराक, मागीर कंप्लेन केली हेल्थ ऑफिसराक. ते येवन पळोवन वतात पूण एक्शन कांय घेना. कोलवा पंचायत पर्यटन खातें कोलवाचे थळावे लोक आनी पॅराग्लायडींग अर्जदारांनी मंगळारा कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली. कोलवा दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक येतात आनी थंय पॅराग्लायडींग करपाक योग्य सुवात ना. देखून थंय उदका खंय करचें न्हय. तशेंच पळोवणेचो अहवाल पंचायतीक दितले आनी पंचायत मंडळाचे बसकेंत ह्या विशयाचेर चर्चा करतले अशें कोलवाची सरपंच सुजी फेर्नांडीस सांगता. पंचायतीन एक परमिशन एप्लाय केलो
फॉर मोटर पॅराग्लायडींग. सो तें एप्लिकेशन पयलें आमी इन्स्पेक्शन मारलें विथ द ट्युरिझम डिपार्टमेंट, कित्याक आमकां चॅक करूंक जाय आसलें वेदर इट इज विजिबल ऑन अ बीच. सो तें आतां आमी सगळीं पंच बॉडी एज वेल एज द ट्युरिझम डिपार्टमेंट आनी द एप्लिकंट इन्स्पेक्शन घेतलें आमगे बिचीचेर. आनी आमी चोयले भाशेन आमगे बीचेची क्रावडेड ती एसोले स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ पॅरा मोटर ग्लायडींग इज नॉट फिजिबल. सो आमी तें आतां रिपोर्ट केलां आनी हो रिपोर्ट आतां आमगे मिटिंगे पडटलो आनी मागीर बॉडी डिसायड करतली हेचेर कितें करता. पूण थंय हें बी ना सारकी ना 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 कित्याक तें डिस्टन्सूय थोडें आहा आनी मुखार मागीर शेक आहाय थिंगा. सो आमी चोयले ते भाशेन तें बरें हें ना थिंगा फिजिबल अशें ना. आनी हितू क्रावडेड बीच आहा आनी पयलो इन्सिडंट जालो आहा हिंगा पॅराग्लायडिंगाकूय कोलवा बिचीचेर. सो तेजे पसून आमी ग्रामसभाकूय एक एप्लिकेशन येयलोलें फ्रॉम सायमन नार्वेंकरा गेलें पॅराग्लायडिंगा हेका लागून मोटर पॅराग्लायडींग कितको एनओसी आमी हें कोताय का तेजेरूय तें इन्स्पेक्शन दवरलो आहा. बट सिन्स दिस वॉज एन एनओसी ही एनओसी पयलीं ते मिंगे एप्लाय केल्या आनी हिंगसो तें ट्युरिझमान देखून आमी तें पयलें मारलें इन्स्पेक्शन चॅक करपाक बिफोर वी इशू एनओसी वो ट्युरिझमान इशू कृष्ण पयलें. सो एक ऑफिशियल्स येयलोले इन्स्पेक्शनाक ताकाय आमी क्वेश्चन केलोलें इज इट फिजिबल काम ह्या बिचीचेर. ती म्हणटाय यू हॅव टू प्रमोट द ट्युरिझम एंड ऑल मोर. बट आमी मागीर सांगिल्लें ताका प्रमोट करपाक जाय म्हूण ट्युरिझम बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडीज लायफ. सो तें इन्सिडंट जाचना पयलो आमी तें चोवपाक जाय. सो वी आर गोइंग टू डिसायड अपॉन टुरिझमा सांगला तुमी ती या वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म द ट्युरिझम कित्याक पयलो इन्सिडंट जालो आहाय म्हूण हिंगा 2 इन्सिडंट जालो आहाय म्हूण. सो आमकां दिसता म्हूण हें फिजिबल आहा. वॉट एवर रिपोर्ट इट इज वी हॅव ऑलरेडी मेड. गोमंतक टुडे ही बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.